सोमारा मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी जीएमसी व्याख्यान सभाघराचे उक्तावण केले। या सुवाळ्याक भलायकी मंत्री विश्वजित राणे, आमदार मायकल लोबो आणि हेर संबंधित अधिकारी हाजीर आशिल्ले। दुयेंत्यांक जीएमसींतल्यान सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकात सहजतायेन व्हरपा खातीर उड्डाण पूल बांदपाचो विचार आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी सांगले। तशेंच जीएमसीचो पुराय कॅम्पस 5 स्टार करतले, तातूंत रस्ते, पार्किंग, भुंयगत वीज केबल्स, हॉस्टेल अशी 500 कोटींची कामां मार्च मेरेन पुराय करतले, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली। Another 500 crores of rupees within a short span of a time आम्ही गोवा मेडिकल कॉलेजीतले हे इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करपा खातीर मोडपाचे आसा। ताज्या व्यतिरिक्त म्हणजे मायकलान ज्यो आत्ता गजाली सांगल्यो, आम्ही पळयता की दिस टायप ऑफ 5 स्टार फॅसिलिटीज आसल्या उपरांत आमचो पुराय कॅम्पस होय 5 स्टार आसप गरजेचो आसा आणि तो पुराय कॅम्पस 5 स्टार करपा खातीर नॉट ओनली द टॉपिंग ऑफ द रोड बट एंटायर ब्युटिफिकेशन्स करपा खातीर अंडरग्राउंड केबलिंग आसतलो, म्हणजे ताका लायटिंग आसतले, गार्डन मेंटेनन्स आसतले आणि विथ द पार्किंग आम्ही जाता तितके बेगीन हातात घेता आणि जाता तितके बेगीन म्हणजे 5 स्टार कॅम्पस कंप्लीट करपा खातीर जीएसआयडीसी विल स्टार्ट दिस वर्क अँड विल कंप्लीट म्हणजे टिल मार्च पर्यंत ते एक वर्क आम्ही जाता तितके कंप्लीट करता। कारण गोवा मेडिकल कॉलेज इज अवर अपेक्स मेडिकल कॉलेज, जाचेर सगळ्या गोंयकारांचो विश्वास आसा। गोवा मेडिकल कॉलेजीचेर विश्वास आहा म्हणजे हांगासर आशिल्ल्या दोतोरांचेर विश्वास आसा। फक्त गोंयचोच न्ही, सायड बाय नियर बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र म्हणजे सिंधुदुर्ग आसतले किंवा कारवार आसतले, हांचोय विश्वास हो तुमचेर आसा। उरता उरलो एक लॉंग पेंडिंग डिमांड विच इज द कनेक्टिंग ऑफ द सुपर स्पेशालिटी टू द गोवा मेडिकल कॉलेज। हांव पर्सनली फॉलोअपूय करता किंवा टायम टू टायम लास्ट टाइम संदीप जेन्ना आशिल्लो आमचो जीएसआयडीसीन, दॅट टाइम वी वॉन्ट टू कनेक्ट म्हणजे इधर द कॅज्युअलिटी अदरवायज गोवा मेडिकल कॉलेज विथ द सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, तो कॅम्पस ताका इधर ओव्हरब्रिज किंवा ताका फास्ट ट्रॅक हे करून दिवपाक जाय। ताजोय प्लॅन आम्ही रेडी केला। हांवें ऑलरेडी फाटल्या दिसांनी कन्सल्टंट अपॉइंट करपाक लायला आणि होल कॅम्पस एज अ वन कॅम्पस हो जर आम्ही डेव्हलप करपाक शकले, इट विल बी वन ऑफ द ब्युटिफूल कॅम्पस। तो ब्युटिफूल कॅम्पस जालोच, बट जितक्या जाता तितक्यो बेगीन if you want to shift the patient either from the casualty to the super specialty, otherwise from the here any OT to the super specialty, तर तितक्याच ताका एम्ब्युलन्सीत घालून तेवटेन व्हरचो पडपाक जायना, तर ताका डायरेक्टली जे आसा पळय कनेक्टिव्हिटी ही दिवपाक जाय। हे म्हज्या तकलेंत आसा, ताकाय लागून आम्ही सगळ्यात चड भर हो ताजेरूय दिता। मजगती ऑनलायन अपॉइंटमेंट व्यवस्थे उपरांत आता ऑनलायन ओपीडी पद्दत सुरू करपाची गरज मुख्यमंत्र्यांनी उक्तायल्या। दुयेंतींनी आपले वैजकी अहवाल ऑनलायन शेअर करचे आणि दोतोरांनी ते तपासून गरजेप्रमाण ऑनलायन वखदां दिवची, अशी सुचोवणी मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या। हालीच तुम्ही ऑनलाईन अपॉइंटमेंट सिस्टम गोवा मेडिकल कॉलेजीन सुरुवात केला। माझे तर म्हणणे आसा की ऑनलाईन ओपीडी सिस्टम जी फाटली पेंडिंग आसा ती जाता तितके बेगीन सुरू करची, जेणे करून गोवा मेडिकल कॉलेजी वयलो प्रत्येकाचो येवपाचो लोड हो कमी जावपाक जाय। वाय एव्हरीवन शूड जस्ट टू कम फॉर द प्रिस्क्रिप्शन, तो फक्त येवन पळयतलो, त्याचे प्रिस्क्रिप्शन घेतलो आणि परत वयतलो। ऑल द वे फ्रॉम द पेडणे आणि काणकोण आम्ही जर ऑनलाईन ओपीडी जर सुरुवात केली असत तर पीपल विल हॅपी, म्हणजे वॉट एव्हर द रिपोर्ट्स दे सेंड ऑन द व्हॉट्सअप, यू विल चेक द रिपोर्ट अँड यू विल प्रिस्क्राईब फ्रॉम हियर ओनली। म्हणजे 50% ऑफ द पेशंट जे ओपीडी घेता ते ऑनलाईन ओपीडीतल्यान कमी जावपाक शकता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।